मुळगांव वेदांता मायनिंगाच्या संदर्भातली मिटींग हांवें आज घेतलेली. ताजेर आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये मुळगांवांतले सगळे सरपंच परत बाकी सगळे समिती तेंची DMG डेप्युटी कलेक्टर तेंचे थोडे डिमांड आशिल्ले थंयसरले की सारकी डिमार्केट करचे आनी त्या लोकांची घरां जेन्यून प्रॉब्लेम आशिल्ले. सो हांवेंनी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंचे प्रॉब्लेम जे आहा ते रिजॉल्व करप आनी ताज्या उपरांत तांकांय रिक्वेस्ट केला की थोडेशें स्मुथली मायनींग चलपा खातीर तांच्यांनी कॉपरेट करचें म्हणून. आय थिंक ते आयकतले कारण घरां सोडून एक निदान 100 मिटराच्या डिस्टन्साचेर बाकीचें मायनींग जावप म्हणून तांकां ऑलरेडी DMGकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला. त्या प्रमाणे डिमार्केट करून मायनींग स्मुथरित्या सुरू जातलें. तांचो उरलेलो जो विशय आशिल्लो थंय बी 10% पण त्यांचे रुटीन डिमांड असतात. आणि ते कोलाची मिटींग जाल्या तेचेर कितें कोलाची मिटिंगेचेर सांगला तुका कितें लो ग्रेड कोल जो आहा पळय न्ही हो MPTचेर येवचो न्ही तेजी डिमांड आहा. सो दॅट तांकां इन्स्ट्रक्शन्स हांव हाज्या कडल्यान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान दिवपा लायता. बरें सर, आज मिटींग जाली तुमची आज मायनिंगची? आज न्ही मायनिंगची मिटींग जाली. मिटींगेक मायनिंगाचो डायरेक्टर आसलो, तशेंच आमचो डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, सेजाचे ऑफिसर्स आसले आनी मुळगांवचे आमचे पंचायत सरपंच आनी जे 3 पंच आसले जे एफेक्टेड पंच आसा, कोमदाद अध्यक्ष आसलो, देवस्थान अध्यक्ष आसलो, नागरीक समिती अध्यक्ष आसले. सो अशे सगळे लोक आशिल्ले. मिटींग खूब बरी जाली आनी मिटींगेचेर मेन आमच्या गांवांतल्या लोकांचो इश्यू कितें आसलो तर जी लिजान घरां आसा ती लिजान घरां आसा ताका एक आमकां बावंड्री जाय आशिल्ली. सो आमकां DMGन एक लेटर दिल्लें कितें की लास्ट घर आसा थिसून 50 मिटर आमी बावंड्री मारतले म्हणून. आमचे लोक रेडी नासले, बरोबर आसा ते. सो त्या खातीर दे वॉन्टेड RP रिजनल प्लानान कसो बफर झोन आसलो तशें. आज आमी कंक्लुजनाक आयल्यात की सोमारच्यान ते सर्वे सुरू करतले आनी अरावंड कोणाचे म्हणजे गांवांतले लोकूय रेडी टू एडजस्ट. खंय 100 मिटर खंय 90 मिटर अशें करून जो बफर झोन आसा ते मार्क करपाचें आनी डिमार्केशन करपाचें. दुसरें तांचो जो कंपेन्सेशन आसलो फार्मर्स तांचो एक ऑलरेडी दिल्लो हे फार्मरचे एकदां कंपेन्सेशन, दुसरो आसलो दिवपाचो तोय दिवपाक एग्री केला. कम्युनिदादचो इश्यू आसलो तांचे पयशे दिवचे आसले ते दिवपाक तेंच्यांनी एग्री केला. पयलीं कंपनीचो डिमांड कितें आसलो हे पयशे घेयात आनी आमच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करा. आमच्या लोकांचो डिमांड कितें आसलो पयलीं आमकां पयशे दी मागीर आमी ते फुडले 3 वर्साचे येता वीच दे एग्री. हे जे मेन 2-3 आसले. आनी चवथो आसलो तो जॉबांचो. आमचे जर पयशे आतां मुळगांवचे फक्त 22 लोक सध्या काम करतात आनी हे जर जॉबांक पळयल्यार हे कितें करताले कंपनी आपले क्वॉलिफिकेशन घालताले. सपोज तांकां इंजिनियर जर मायनिंग जाय तो फर्स्ट क्लासूच जाय. म्हजें म्हणणें सिरियसली कितें आसलें तुमी आमचे कडेन हांगा मायनिंग करता, आमच्या लोकांक सगळे त्रास जाता, आमचे लोक धुल्लो खाता, रातच्या मशिनाचो आवाज येता, जाल्यार थंय खंय तरी रिलॅक्सेशन जाय. प्लस आमचे जे ट्रक लावपाक जाय एनिवे ट्रक लावपाक थंयसर TOA आसा. सो ते TOA घेवन म्हणजे ते तांचे असोसिएशन आसा ट्रान्सपोर्ट ओनर असोसिएशन. पण आमच्या भुरग्यांक जॉबाक घेवपाचो हाचेर हांव फार्म आसा. तांच्यांनी आमकां सांगलां मुख्यमंत्री हे मिटिंगेक मुख्यमंत्री आसलो. मुख्यमंत्र्याच्या फुड्यान सांगलां त्यांनी की तुमी लिस्ट दियात आमी पळयतात कशें घेवपाक जाय ते. पण म्हजो इतलोच म्हणणं जी तुमी बाकीचे संबंध गोंयाक म्हणजे बाकी कडेन जे हे करतात क्वॉलिफिकेशन आमच्या मायनिंग बेल्टाच्या लोकांक हे केला. सो म्हजी अपेक्षा आसा की खुबशे प्लस आमचे तळे एक आसले ते व्हडले तळे आतां ते बुजून खूब कमी जाला. ते 16,000 स्क्वेअर मिटर तळे आतां 5,000 जाला. सो आमी तांकां सांगलां ते आमचे तुमी डिसिल्टिंग करा म्हणून सांगलां. मुख्यमंत्र्यान खुबशीं सजेशनां दिल्यात तांकां त्यांनी सांगलां की बायोडायवर्सिटीक इनवॉल्व करात आनी जे ते उदक वयर तळ्यान वता म्हणजे सगळे पावसान आमच्या हातून वता. आमची शेतां जी आसा 2011 थंयसर ते हे जाल्ले आनी शेतां सगळीं त्या हातून ते मायनिंगेच्या हातून भरल्यात ती क्लीन करपाक सांगलां. अशे खुबशे गोश्टी जाले. एके मिटिंगेन काय सगळें जावचें ना. बट इट वॉज ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट एक्सपेक्टींग की आमी फुडें करतले. कंपनीक हे मायनिंग रातचे दवरुपाक जाय म्हणून चालू दवरताले. आमी सांगलां की आमच्या लोकांचें म्हणणें आसा की रातचे सध्या तरी येवन मुख्यमंत्र्यान सांगलां एग्जाम टायमाक बी नाका कित्याक तो आवाज सारको येता आनी लोकांक त्रास जाता. सो इट वॉज क्वायट पॉझिटिव्ह. चडशे तुमचे डिमांड पॉझिटिव्ह चड क्वायटशे पॉझिटिव्ह. पळय आतां कशें जालां हें जालां आमचे मिनिट्स येतलेच मिटिंगेचे वीच आय एम रेडी टू शेअर. पण हे तांच्यानी सगळें आमकां इम्प्लिमेंट करून दिवंक जाय तेन्नाच विल बी मोर. केन्ना पर्यंत जावं शकता सोल्युशन केन्ना? नाही पळय एक आसा आमी कंपनी कितें सांगलां तुमी आमकां पयलीं डिमार्केशन करा. डिमार्केशन केलें न्ही काय मागीर तुमी मायनिंग बी म्हणजे करचें. टील दॅन तुमी तें मायनिंग
स्लो करपाचें हॉल्ट करपाचें म्हणून सांगता सो मंडेच्यान आमी काम सांगता ते खूब कंपनी वॉज बीट दिस्टींग एसिस्टंट पण एक लक्षात दवरात आमच्या लोकांक जाय तशें जातलें इट इज सिंपल हांव आय एम लायक आनी एक विशय आला म्हणटा पळय त्या लोकांक टेम्पररी घेवपाक पर्मनंट बा करता म्हणून तुका खंयचे ते कामाक बा घेता जाल्यार पळय कशें आसा न्ही कामाक न्ही तो विशय असो आसा हे जे हाल्ली कंपनी घेता ती आमकां कॉन्ट्रॅक्टराच्या सकयल घेता तर आतां कॉन्ट्रॅक्टर सकयल इमॅजीन आमचो भुरगो 10 वर्सां काम करून मागीर कितें करतलो सो कंपनी आमकां डायरेक्ट घेवचें मागीर 1-2 वर्सांनी फिक्स करता वी आर ओके विथ दॅट सो कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी आमचो दुसरो एक आसा आमच्या कडेन मायनींग आसा आमचे ट्रक पयले लागपाक जाय आमच्या भुरग्यांक पयलीं मेळपाक जाय आमचे जातून भायल्यांक तुमी भायल्यांक पयलीं घेतल्यार दॅट वी वील नॉट एग्री आमी स्ट्रॉंगली अपोज आसा त्या असल्या गोश्टीक तुका